क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो तशेंच बाळू जेजूच्या भक्तिकानो, देवान इस्रायल परजेतय बिरमोत दाखयली आनी ह्या बिरमोतीच्या आदारान हे इस्रायल परजेक तवळ तवळ ह्या देवान आदार दिलो मात्र न्ही ह्या इस्रायल परजे सांगात रावलो. बुकेल्ल्या वेळार काण जावना, ताणिल्ल्या वेळार पिवन जावना, वतान करपतना मोडासो खांबो जावना आनी अंधकारां समकतना उजवाडासो दिवो जावना. देव तांच्या सांगाता रावलो. आनी ह्या इस्रायल परचेत इजिप्तान कश्ट केल्या त्या लोकांची दुर्गत पळोवन मोयचेका पळयलो आनी मोयचे मुखांतर आपल्या माय गांवाक येवचें भाग फावो जालें आनी जोशुआ पयले फावटी इस्रायलाक ह्या परजेक पावोवंक शकलो. इस्रायलांत आसलेल्या लोकांक ह्या लोकांची भद्रती, ह्या लोकांचें संरक्षण, ह्या लोकांची उदरगती करचे खातीर देवान सामुएल प्रवाद्या विसलो आनी ह्या सामुएल प्रवाद्या मुखांतर देवान तांकां इस्रायलाचो प्रथम राय साऊल दिलो. साऊलाक इस्रायलाचो प्रथम राय कसो दिलो. हो साऊल देवाक अविधेय जालो. सामुएल प्रवादी मुखांतर देवान सांगलेलें ताणें मानून घेवंक ना, देवाचे खुशे विरोध केले आनी अशें तो देवातावन पयस सरलो. साऊल राय आसतनाच देवान जेस्सेच्या पुता दाविदाक विसलो आनी सामुएलाक म्हळें दाविदाक राय जावन माग. आनी हो दावीद साऊलाच्या रावळेरांत साऊलाक खुशी करचे खातीर पिरलोक वाजोवन संगीत दिवन साऊलाक हो दावीद खुशी करून आशिल्लो. मात्र न्ही बकऱ्यांक सोरोवनी आशिल्लो. हो दावीद भुरगो आसतनाच फिलिस्त्याचो गोलियात इस्रायला विरोध झुजाक देवल्ल्या वेळार साऊलाचे सैनीक सगळे भियेले, आक्कांतले खावचेले आनी ते सोलोवच्या दिश्टेर आशिल्ले, कित्याक गोलियात भिरांकूळ एक वैरी जावन त्या रणभुमींत उबो आशिल्लो. आनी आलोन दोलोन खेळोन आसचो भुरगो दावीद गोपिणेने 3 फातोर मारून त्या गोलियाताक धरणीक शेवटीता. पळया, सगळ्या लोकां मुखार, सगळ्या सैन्या मुखार हें घडीत महाकिर्तीचें जावंक पडलें आनी महान जावंक पावलें. आनी ह्या मुखांतर पळया एक बलिश्ट व्यक्ती इस्रायलांत आसा म्हणून दाखोवन दिलें. आनी सामुएलाक साऊल देवातावन पयस गेल्ल्या वेळार सामुएल प्रवाद्याक देवान म्हळें या दाविदाक राय जावन माग. आनी दाविदाक राय जावन मागल्या उपरांत ही खबर सलमाक पडली, ही खबर साऊलाक पडली आनी साऊल दाविदाचो दुस्मान जालो. साऊल कोणाचो दुस्मान जालो? दाविदाचो. देखून साऊल आनी साऊलाचे सैनीक दाविदाक जिवेशी मारूंक सोदताले. 3000 सैनिक घेवन एक दीस साऊल दाविदाक जिवेशी मारूंक गेल्ल्या वेळार सगळ्या त्या मोल्यांत सोदून 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 दावीद मेळनातलो पळोवन साऊलाक पुरा सण जाली. देखून तो न्हिदलो आनी त्या वेळार साऊलाक देवान दाविदाच्या हातांत घालो आनी साऊलाचे सैनीक पाटलावदार म्हणाले, तुज्या हातांत तुज्या दुस्मानाक घाला, ताका तुजी तलवार काड आनी लगड काड. पण दावीद म्हणटा, म्हज्या रायाक हांव जिवेशी मारचो ना,
कित्याक इस्रायलाच्या प्रथम रायाक देवान अभिषेक केल्लो, देवान मागलेलो, ताचेर हांव हात उबारचो ना, कित्याक तो मागलेलो. परत ते विनंती करतात, ताका जिवीशी मार, तुझे सगळे समस्या परिहार जातले. ना, हांव तशें करचो ना. देखून ताचे दगल्याचें पोंत तो कातरता आनी थंय तो फुडें सरता आनी पयस वचून सावलाक जागोन म्हणटा, सावला सावला, तुका देवान म्हज्या हातीन घाल्लो, तुका म्हाका सुलाबान जिवेशी मारी येतें, पूण हांव तुका जिवेशी मारिना. कित्याक तूं म्हजो राय, तुका मागलेलो देवान, तुजेर हांव हात उबारचो ना. तुका पळय कोण म्हाका शिकोवन दिता तें तांकां सांग. दावीद साऊल जिवंत आसता पर्यंत हो दावीद साऊलाक केदींच अन्याय करचो ना, केदींच जिवेशी मारचें सोड, जिवेशी मारचे विशीं चिंतचो ना. तुका शिकोवन दितल्यान सांग, तुका भडकयतल्यान सांग, कित्याक देवान म्हाका आज तुजे हातीन घालो तरी हांवें तुका कांयच बादा करूं ना, कित्याक तूं मागलेलो. हें आयकून साऊलाक मस्त बेजार जाता आनी आपणें दाविदा विशयान चिंतलें सगळें फोट म्हण तो जाणा जाता आनी उपरांत तो दावीद असो मोग करूंक लागता. पूण क्रमेण झुजांत पळया, दाविदाक जिवेशी मारूंक गेल्ल्या वेळार, दाविदाक कश्ट आसल्या वेळार साऊलाचो पूत जोनातन, पळया साऊलाचो पूत जोनातन दाविदाक कुमो करतालो. दाविदाक तो सांगतालो, बापय तुका जिवेशी मारच्याक सोदून येता, तूं शहरांत प्रवेश जायनाका, तूं नाडाक येनाका, अशें जोनातन सांगतालो. जोनातन आपल्या बापायक दाविदा विशीं बरें सांगतालो, तो तुका वायट करचो न्ही, ताका समजो. पूण जोनाताचेंय ताणें आयकूंक ना. पळया, आनी एका दिसा वो साऊल आनी जोनातन, पळया जोनातन दाविदाचो आप्त मित्र, मोगासो म्हळ्यार ताचे इतलो मोगासो इश्ट ह्या संवसारांत ताका नातुल्लो. साऊलाचो पूत जोनातन, पळया ही दोगूय जाण साऊल आनी जोनातन रणभुमींत मरण पावले. ही खबर दाविदाक मेळ्ळी आनी दावीद जोनाताच्या मरणा बसत, साऊलाच्या मरणा बसत रुदान करी लागलो, रड लागलो, रुदान करी लागलो आनी सर्व परसा रुदान करी लागली. जैत जोडून आयली जाल्यार सगळीं रुदान करूंक लागलीं साऊलाच्या आनी जोनाताच्या मरणा वरवीं. साऊल मेलो, दावीद पटार बसलो. दाविदान जायतीं झुजां केलीं, अमोनिता विरोध, फिलिस्तेकारा विरोध, असिरियाकारा विरोध, जायतीं झुजां केलीं, जायतें आपणायलें. पूण दाविदान पातक केलें. बेतशेबा संगी अनैतीक संबंद जोडलो, उरियाक जिवीश मारलें आनी प्रद्वाराचें कुणीचें पातक ताणें केलें. देवा मुखार तो कांटाळसो जालो. नातान प्रवादान ताचो अपराध दाखोवन दिलो आनी साऊल आनी दावीद कलत्या काळजान तो ओपून घेता, माथ्यार गोबर घालता, पातक रडता, जिणी परिवर्तन करता. पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दाविदाक कश्ट सुकले नात. तसोच तो पूत अबसलोम ताका विरोध रावलो. आनी तो एक पूतूच बापा एक कांटो कशें आसलो. आनी उपरांत अबसलोम मरता. अबसलोमाची केस लांब आसले, घोड्यार वता आसतना तो एका कांटी सिरकोन उमकळता आनी तें ताका शिपाई जिवीशी मारतात. आनी ही खबर अबसलोम मेल्ली खबर दाविदा मेळटस दावीद आपल्या पुताच्या मरणा बसत कळवळटा, रडता कळवळटा. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दाविदाक एक पूत जल्मलो, ताचें नांव सलमांव. बेतशेबा ताची आवय बेतशेबा आनी ताचो पूत सलमांव, दाविदाचो पूत. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया दाविदान झुजां पुरा झुजोवन जालीं. राज्य आपणावचें पुरो आपणावन जालें, दुस्मान ना जालें. ह्या काळार सलमांव अधिकारार बसता आनी सलमांव देवा लागीं कितें मागता? जाणवाय मागता. जाणवाय राज्यभार कसो चलोवची ती जाणवाय तो मागता आनी देव जाणवाय संगी जायतें बरें दिता. सलमांव कितें करता? आपल्या बापायचें सोपण जारी करता. बापायक एक आशा आसली,
देवाच्या सोल्ल्याची आर्कपेट दवरच्याक, देवाचे उपादेशाच्यो 2 फळयो दवरच्याक एक जैत देवाळ बांदी जाय. कित्याक दावीद आसता पर्यंत ती सोल्ल्याची आर्कपेट एका तंबांत आसताली, टेंटांत आसताली. आनी खंय पळय त्या टेंटांत आसताली ताका एक मजबूत देवाळ म्हूण नातल्लें. इस्रायल प्रजा इजिप्तांत इस्रायलाक येताना ती टेंट ओवन व्हरताली, ती सोल्ल्याची आर्कपेट, आनी वेदी बांदताली, ते वेदीचेर दवरताली आनी ताका एक तंबू मारताली. आनी तो पर्यंत दाविदाच्या काळा पर्यंत ही सोल्ल्याची आर्कपेट तंबांत आसताली. आनी सलमावन पळया 40 वर्सां लागलीं सलमावाक एक मजबूत अद्भुत देवाळ ताणें थंयसर स्थापीत केलें. मजबूत देवाळ ताणें थंयसर स्थापन केलें. 40 वर्सां लागलीं. आनी व्हड जैतान, व्हड दबाज्यान, व्हड संभ्रमान ती सोल्ल्याची आर्कपेट देवाळाच्या त्या गर्भकुडींत दवरली. आनी सलमा म्हणूंक लागलो, सर्वेस्परा तुजें हजरपण ह्या देवाळांत आसा, आनी जो कोण मनीस ह्या देवाळांत हांव तुका ओलो मारता आनी ताचें मागणें तूं आयकतलोय. तूं इस्रायल असो देव देखून तुका आमी आराधन करता, तुका स्तुती करता, आनी ह्या देवाळांत हांव ती आराधन निरंतर तुका पावतलें. आनी हांगा तावन केल्लें आराधन तुका मानवतलें, मेसवतलें, आनी तूं आमकां आशिर्वादांनी भरतलोय. म्हणून अशें तो आपल्या देवाळाची वैभव, देवाळाची महिमा गजारीत पासारीत देवाची स्तुती करूंक लागलो. सलमावन एकसूक केली. परक्या जातीच्या, अन्य जातीच्या, अन्न देवाच्या पत्योंच्या राजकुंवरनी लागीं, स्त्रिये लागीं लग्न करून घेतलें. 1000 बायलो घेवन ताका. आनी अशें ताचे रवळेरांत जायतीं पितीसपण सुरू जालें. पितीसपण एक बायल एक देवाक आराधन करूंक लागली, वर्शीप करूंक लागली. आनी ती रायाक म्हणूंक लागली कितें, म्हाका म्हज्या देवाक आराधन करच्याक वेदी बांद. आनी सगळ्यांक वेदी बांदून सुरू केल्यो. अशें कितें जालें पळया. समृद्धी आसली रावळेरांत, समृद्धी आसली सावला थंय. पळया सावलान आपल्या पिशेपणान ती उगडून घेतली मात्र न्ही, देवाक सावलाचेर कांटाळो आयलो, राग आयलो. पळया देखून आयच्या पयल्या वचपान पळया कितें जालें. सर्वेस्परू आईजा प्रवाद्याक जेरोबोआमा लागीं धाडटा. आनी आईजा प्रवादी एक सुबीत दोगलो न्हेसून आसलो. त्या दगल्याचे 12 कुडके करता आनी जेरोबोआमाक तो दिता आनी म्हणटा, ह्या 12 कुडक्यांतले 10 कुडके तूं घे. कित्याक इस्रायल असो देव सलमाच्या हातांतली ताची राजवडकी काडटलो आनी इस्रायलाच्या 10 कुळयांक दितलो. पळया कित्याक काडटलो की म्हळ्यार ह्या सलमान एका निजा देवा सांडलो. इतलें बरें केल्ल्या त्या देवाक अविश्वासी जालो. अन्य देवांक बलिदान भेटोवंक, अन्य देवाक आराधन करच्याक वेदी बांदूंक ताणें सुरू केली. अशें देवाक विरोध तो गेलो, देवाक ताणें सांडला. पण तो दाविदाचो पूत देखून ताका हांव सांडिचो ना. दाविदाचो पूत देखून ताची संतत हांव नाश करचो ना. तो दाविदाचो पूत देखून एक वांटो मात्र ताच्या नांवार सोडतलो, ताच्या पुतांक दितलो. सगळें इस्रायल दिवचो ना. म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो, कित्याक म्हळ्यार पळया देवा तें अविश्वासी जाल्ल्या मनशाची गत बुद्वंत म्हूण लेखलेल्या सलमाच्या की फास्ट जातली. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सलमांक पळया असली गत. आनी सलमान बांदलेलें देवाळ खंय उरलें सांगा. देवाळ आसलें आनी देवाळांत एका निजा देवाक आराधन जायनासलें. पळया आनी जेजू म्हणालो एकच एक फातोर त्या देवाळाचो उरचो ना. कान उडयतले आनी कान उडयलें, एकच एक फातोर उरोना. एक वणत उरल्या. अजून पर्यंत देवाळ बांदूंक ताका जावंक ना आनी देवाळांत ताची स्तुती चलना. वय म्हणजे मग अशें भाव भयणीनो, देखून आयचे किर्तन म्हणटा, हांव एकलोसो देव, तुजो सर्वेस्पोर एकलोसो देव. ह्या देवाचो ताळो आयक. परको देव तुमचे मदें आसचो न्ही.
परको देव बोंब्या पुजा बोंबी तुमच्यामध्ये आसची नाही. बैला खंयच्याच देवाक तुम्ही मान बगवचो नाही. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटात तो देव अंश, त्या देवाची स्तुती कर. पूण म्हज्या परजेन म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. इस्रायल म्हाका विदेव जालो ना. देखून तांची हट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचे इतल्या सोडलां. तुमी तुमचे इतलें करा. हांवें सांगलेलें तुमी आयकनात. पळया खंयची आवय बापूय भुरग्यांनी सांगलेलें आयकना जाल्यार उपरांत तांचे इतल्याक सोड सोडटात. तुका सांगलेलें आयकना, देवान तांकां सोड सोडलें. म्हज्या परजेन म्हजें उतर आयकल्लें जाल्यार इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसतें, कितलें बरें आसतें. देवाचें उतर तुज्या हातांत आसा. देवाचें उतराकाल तुवें जिवीत रुपीत केल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें. सलिसायन तांच्या दुस्मानांक हांव पाडव करतो, तुजे कश्ट हळू करतो, तुका सुडका दितो, तुका सोडवण दितो. तांच्या वैरा विरोध म्हजो हात हांव उबारतो, पूण हांव तटस्थ उरलां. तुजे कुशे प्रमाणे कर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया आयच्या सुवार्थेक आमी आयला जाल्यार सुवार्थेंत जेजू एक असर हें करता. एफाता उक्तें जा, एक असर हें कोणाक बेऱ्या आनी मोन्या मनशाक जेजू आपलें बोट रिगोन ताका थंयसर आयकोवचें बरी करता. आपली थिंपी लावन ताका उलोवचें बरी करता. बोट जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संकेत वा गुर्त पवित्र आत्म्याचो. आनी हें बोट ताच्या कानांत रिगयल्लें कुडलें त्या पळया बेऱ्या मनशाच्या रक्ताच्या खणाखणांत शिराशिरांत पवित्र आत्म्याची सकत वळटा. पवित्र आत्म्या थंय तो नवो जाता. पवित्र आत्म्याक तो उक्तो जाता. पवित्र आत्म्याची कृपा देणी ताचे थंय परजळटात आनी नवें व्यक्तित्व ताचे थंय दिसून येता. पळया आनी अशें तो आयकूंक शकता आनी तशें तो उलोवंक शकता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकूंक शकनातलो मनीस उलोवंक शकता की? डम आनी डेफ म्हणटात. आयकूंक शकनातलो मनीस उलोवंक शकता की? पळया आयकल्यार मात उलोवंक जाता उडासतोरा. तुका आयकूंकूच जायना जाल्यार कशें उलोवचें तुवें? तुज्या कानांत उलोवंकूच जायना. देखून कोण पळय आयकना तो उलोवंक उलयना. कळ्ळें? कोणाक पळय आयकता तो हर एकलो उलयता. समजलें? देखून पयलें कान उक्ते करी जाय, तळ जीब सोडता. थोडे फावटी पळया थोड्यांक कान आयकना उलोवंक उलोवंक येता वय गे. कान आयकना उलोवंक येता. थोड्यांक कान आयकना. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांक ताप येवन आसा पळय, टायफॉयड ताप येवन मदें पयलें उलोवंक शिकल्लो मनीस तो उलोवंक वताले. ताप येवन थोडे फावटी कानाची फुलां फुट्टा म्हणटात पळय. कळ्ळें? थोड्यान म्हणचें कानाची फुलां फुट्टात, ताप येवन थोडे फावटी कान डॅमेज जातात. आयकूंक वता आयकना पूण ते उलोवंक शकतात. मागीर आत भाशेन उलयल्लें जाप दितात. थोडे 1-2% आसात तांकां ल्हानपणांत कान आयकताले पूण जल्मांत जावन कान आयकनातल्यांक उलोवंकूच जायना. तांणी आत भाशेनंत उलयचें. पूण हांगासर पळया ह्या मनशाक जेजू काना भितर बोट रिगोवन पळया एक नवी सकत दिता. हाच्या फाटल्यान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक संदेश जेजून तवळ म्हणलें आसा. तुमकां कान आसा जाल्यार तुमी बरो न्हीद द्यात गी. आमी बरी स्टोरी सांगली दाविदाची आनी सलमांची. तुमी बरी करना आतां दाविदाच्या सलमांच्या रामानंद आसात गी म्हणून. जेजू कितें म्हणटा? कान आसा जाल्यार आयका. मायका न्ही आयका. न्ही पयले व्हंकलो आसात पळय बायलो गोवा कितें म्हणटाले? आयकलें? नांव करनातली. कळ्ळें? आयकलें. शेजारचो म्हणटा आयकलें म्हणटालो तोटान. आयकलें नांव करनातली. आतां उठले बसत न्ही गी. आतां नांवां तापोवचें न्ही. एका घरा गेल्लो वट्टे म्हणटा ही. कळ्ळें वट्टे गुतूना. वट्टे हांगे वट्टे पाद्रे बायलो वट्टे म्हणून. हांवें म्हणलें वट्टी म्हळ्यार कळ्ळें.
वळटी मोगान वाटते गई चटणी म्हणणार तेवढं देखून म्हणजे मोगाच्या बोबडे थोडे मोठी अशें जाता खान आसा जाल्यार ऐका जेजू म्हणा मस्त पडे कित्याक म्हळ्यार ह्या लोकांक देवान उतर परगट केलें आयकनातले बरी रावली देखून जेजू म्हणे तुमकां खुशाल करच्या खातीर आमी वाजयले तुमी हा व्हडल्यान सांगा व्हडल्यान सांगा तुमकां खुशाल करचे खातीर आमी वाजयले तुमी नासली नांत पळया कितलें बरें बँड आसा माटवांत बरें करून बडयतात आय प्रेजन कोणी नासा नांत तुमी रुदान करच्या खातीर गायलें तुमी हा हा रडली नांत अशी मिस्त्रेन येतात पवी तंबाची सुवाते हांवे डुम तोंडां पळोवची दुसऱ्यांची कितलीं जाणां रडलीं कळ्ळें मस्त जाणां रडची जाल्यार आमी रडटा म्हळ्यार आमच्या दोळ्यांतली दुकान दिवन तें अशें चिंता तुमकां खुशाल तुमकां रुदान करच्या खातीर आमी गायलें तुमी रडली तटस्थ उरल्या तटस्थ तटस्थ शेळमोडे जावन उरल्या शेळमोडे ना ऊन ना थंड देखून जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार ऐका देवाचें उतर तुमकां प्राप्त जालां म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो पूण देवाचें उतर तुमकां जिवीत दिता देवाचें उतर तुमकां सुडका दिता देवाचें उतर तुमचें जिवीत संतोशयता हें उतर आयकूंक कान दंपल्यात देखून महात्मा गांधी ते 3 माकोड आहले कोता तुमकां कोताय खंयचे तें एक दोळे दंपुल्लो आनी एक कान दंपुल्लो आनी एक तोंड दंपुल्लो म्हळ्यार दोळे आसून हांव पळयना कान आसून हांव आयकना तोंड आसून उलयना लोकसभा जाती आसा पार्लिमेंटान जाती आसा राहुल एकलोच तूं उलयता ती गव्हर्मेंटा विरोध एकलोच तूं उरले पुरा ओगोत आसा बियेन ओगोत आसा आनी आपणात आनी सरकाराच्या पडतीचे पूर कान आसून कानांतले बरी आसा तोंड आसून तोंडांतले बरी आसा दोळे आसून दोळ्यांतले बरी आसा कोणी उलयना भिरांत संवसारांत तशेंच जेजू म्हणटा पळया जेजू म्हणटा कान आसा जाल्यार आयका हांव संवसाराक उजो लावंक आयला उजो सतासो मोगासो नितीसो सेवेसो कोणी नांत जेजूच्या काळार जेजू कश्टीताना कोण आहले पुरा केप्पे जाले पुरा मोने जाले पुरा कुर्डे जाले सक्कडी देखून जेजू म्हणटा एफता उक्तें जा बंद आशिल्ली कान उक्तें करा बंद आसलें तोंड उक्तें जावं दी बंद आसले दोळे उक्तें जावं दी दोळे उगडा कान उगडा तोंड उगडा सताक साक्ष दिया असलें जिवीत जिया तुमी जिवीत जोडतल्यात म्हणटा जेजू असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.